शायनिंग स्टार स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाचो 39th हो नरकासूर कॉम्पिटिशनाक आमच्या आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे मदीं आसा आमचे कुडचड्याचे आमदार श्री निलेश बाब काब्राल, तशेंच आमच्या शायनिंग स्टार स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाची सगळी कमिटी. आणि आयचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे मेन कारण आमच्या शायनिंग स्टार स्पोर्ट्स अँड कल्चर 39th हो नरकासूर कॉम्पिटिशन जो आता जावपाचो आसा संडे 19 तारखेक, त्या बद्दल ती प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि तेजी फुडली म्हायती जी आसा डिटेल म्हायती आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल दितले. पोलीस वतीन हांव सगळ्यांक वेलकम करता. आमचे जेटी मेंबर सिद्धार्थ बाब जो आज ऑर्गनायझिंग चेअरमॅन आसा आनी संस्थेचो चेअरमॅन आमचो प्रसिद्ध वस, तशेंच बाकीचे ईश्वर भरत आमचो बाबू. हे कॉम्पिटिशन 39 वर्सां जाले हे करता आणि हे नरकासूर वर्ल्ड कॉम्पिटिशन आणि हे करपाचें कारण हे आमचे मायथॉलॉजी भितर आसा. पण आज घेवपाचें कारण हांव सगळ्यांक जे नरकासूर वर्ल्ड कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपाचे सगळे लोक हे गोंयचे तांकां इन्वायट करूंक सोदता की आमचो फर्स्ट प्रायज जो आसा 7667, सेकंड प्रायज 56667, थर्ड प्रायज 36,667, अशें करून 4 प्रायजां आसा आनी 5 कॉन्सोलेशन प्रायजां आसा. सो हो 19 तारखेक 19th ह्या म्हयन्याच्या सांजच्या नरकासूर वर्ल्ड कॉम्पिटिशन सांजचे 7 आमी चालू करतले. तेजे पयलीं आमकां ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जांकां प्रायज म्हणजे फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सोलेशन प्रायज आसा. तशेंच ऑल गोवा अखिल आकाश कंडील स्पर्धा कॉम्पिटिशन आणि ऑल गोवा रंगोली कॉम्पिटिशन आणि ऑल गोवा ट्रेडिशनल रंगोली कॉम्पिटिशन अशी कॉम्पिटिशनां हे दिवाळीच्या निमतान शायनिंग स्टार आणि स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब कितलींच वर्सां करता आणि हांव तेंच्या वांगडा रावन हे कॉम्पिटिशन फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळे करता. तेंचे गांवचे आनी आमी सगळे मेळून हे करता तेन्ना हांव पुलीस वतीन लोकांक इन्वायट करता हे सगळे पळोवपाक. प्लस जे कॉम्पिटिशनाक भाग घेतले सगळे युथांक हांव तांकां सगळ्यांक वेलकम करता आणि हांगा तेणी पयलीं येवचे अशी विनंती करता. आणि तशेंच एकूच बेस्ट कृष्णा प्रायज 10 विथ रथ 10,000चो आसतलो आणि अशें करून बेस्ट म्युझिक टीम जे तेंचे कॉन्सर्टां आसतली तांकां 5,000चे इनाम आसतले सेपरेट. सो हे सगळी आमचे कुडचड्यार केटीसी बस स्टँड जे आसा थंय हो कॉम्पिटिशन जातलो. तेन्ना हांव सगळे गोंयचे लोकांक आनी तशेंच आमचे कुडचड्या वयल्या आनी सरावंडींग एरियाच्या लोकांक इन्वायट करूंक सोदता ताका पळोवपाक येवपाक सगळ्यांनी. आनी तशेंच हांव मागता जे कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपाक जे सोदता तेणी मातशे 7 पयलीं येवन आमचो जो एंट्री आंबेडकर सर्कला कडल्यान चालू जातले आनी पुलीस स्टेशनाचे नाल्यार रेल्वे स्टेशना कडेन फुडल्यान वचून भायर सरतले. हे कॉम्पिटिशनान सगळ्यांनी भाग घेवचो.